मडगांव नगरपालिकेन काडिल्ले पोस्ट कालबाह्य कित्याक केले ताची जाप हांव मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत आनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां विचारतलो अशें विधान मडगांवचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार हाणें केलां। ही नोकर भरती लॅप्स जावपाचें कारण कितें ते विशीं आपणें डीएमए कडेन उलोवप करपाचें थारायिल्लें। मात त्यान पयलींच पोस्ट लॅप्स कित्याक जाले हाची आपणाक कांयच म्हायती ना अशें दामोदर शिरोडकार म्हणटा। म्हणजे लोकल आमदाराकूय विचारता आनी लिडराकूय सीएमाकूय विचारता। मडगांव म्युनिसिपालिटी भारतीय जनता पक्षाची मिटींग सगळ्या भारतीय पक्षान जॉईन जालें। भारतीय पक्षाची म्युनिसिपालिटी म्हणटा न्ही आनी जर पोस्ट जर लॅप्स जालो आनी चेअरपर्सनाक कांयच खबर ना तरी हांव कितें म्हाका आठ दीस पयलीं चेअरपर्सन येवन फायल धाडिल्ली। त्या फायलीचेर हांवें अजून पर्यंत सायन मारूं ना आनी हांवें डीएमए कडेन उलया। डीएमए बोला अजून कांय ना, आपूण युडी मिनिस्टर कडेन उलोवपाचो। युडी मिनिस्टर कडेन मिटींग उलोवन आपल्या सांगता तो डीएमए खंय कितें जालें तें म्हाका काय आय वॉज नॉट एबल।